आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तू आमचो भोगया करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार गजुराया मोकळीसा करता स्तुती आराधना जेवणासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार आजरसच्या मोकळाची तुका जाव महिमा वंदन अर्घ आणि स्तुती सोम्या तू म्हणटाय मातेवाचे शुभ वर्तमानात द्याय नो वाक्य तेरा हावायला फातक्यां खातीर न्हय भाग्यवंता बसोत वय सोम्या जेसू आमी फातकी तरी आमी अस्कत तरी तुझे मुखार येवन तुझी स्तुती करचे हे वर्ते भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्या ह्या घडये तुका प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिता सोम्या जेसू ह्या घडये आमी तुजे समकर येवन रावल्या वासता आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुका आमी अर्घां दिता सोम्या तुवें आमच्या जिवितांत जायते विस्मिता आजापा बरेपण तुवें केलाय सोम्या हर एका घडये म्हजे सांगाता रावण तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय तुवें म्हाका पोसलाय सोम्या इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 40:3 वाक्य एका तावन आमी आयकता भिये नाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोच भिये नाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार हांव तुजे सांगाता आसतलो तूं न्हंयतल्यान वयशी जाल्यार तूं बुडसोनाय तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार नास जावन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुजो नास करच्यो नात वय सोम्या ही बसवणी तुवें आमकां दिल्याय आनी हाचो अणभोग आमच्या जिवितांत हर एका घडये आमी कर नसाव अणभव कर नसाव हर एका घडये तूं आमच्या सांगाता रावण तूं आमकां राखताय पोसताय सांबाळताय आमची तूं जतन घेवन आसाय सोम्या तुवें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर ह्या घडये आमी तुका अर्घां दिता सोम्या
आमच्या जिवितांत केल्या सर विस्मिता खातीर तुका अर्घ दिवच्याक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. म्हज्या जल्मांत हांव आज म्हणसर सोम्या जायते विस्मिता जायते बरेपण तुवें केलाय. हांव एकसूर आसतना तुवें म्हाका सांगात दिलाय. हांव बेजाऱ्यार आसतना तुवें म्हाका धैर्य दिलाय. हांव पडल्या वेळार सोम्या तुवें म्हजो हात धरून म्हाका वयर उखल्लाय. हेरांनी तिरास केल्या वेळार सोम्या तुवें म्हाका स्विकार केलाय. हांव काळोखांत चलता आसतना म्हज्या जिविताचो उजवाड तूं जालाय सोम्या. म्हज्या जिवितांत पिडा येता आसतना तूं म्हजी भलायकी जालाय. विविध आजापा विविध विस्मिता सोम्या तुवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाचेर केल्यात. जायती बेसांवां तुजे कृपे वरवीं हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत जोडल्यात आसता. तुवें म्हज्या जिवितांत केल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्घ दिवच्याक हांव हांगासर तुजे मुखार उबो आसा. जायते पटी सोम्या तुजे हांव बेसांवां घेवन तुका अर्घ दिनासतना हांव अनउपकारी जाला. इस्रायल परजे बरी हांव जाला. देवान विविध रितीची आजापा विस्मिता इस्रायल परजेचेर केली. पूण तांच्या जिवितांत ल्हान एक कश्ट आसतना देवा विरोध ती परजार सुसूंक लागली. तशेंच सोम्या म्हज्या जिवितांत ती ल्हान एक पिडा येता आसतना तुवें केल्ली महत् कार्यां आजापा विस्मिता हांव विसरून तुजे हांव पयस केला आसता. ह्या घडये तुजे समोर हांव उबो आसा. धिंब्यांनी पडला. तुका अर्घ दिवच्याक तुवें म्हज्या जिवितांत केल्या सर्व उपकाराक तुजी स्तुती करच्याक सोम्या. जशें लुकाची शुभ वर्तमान अध्याय 17 वाक्य 16 तो एक कोडकार तुजे मुखार येवन तुजे मुखार सर पडून तुवें ताच्या जिवितांत केल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुजो उपकार पावडूंक लागलो. त्याच भाशेन सोम्या त्या कोडकारा बरी आमी हांगासर तुजे मुखार आसा. तुजे मुखार आमी सर पडल्या सोम्या. तुवें आमच्या जिवितांत केल्या सर बऱ्यापणा खातीर तुका अर्घ दिवच्याक तुका तुजो उपकार पावडच्याक हांगासर आमी एकठांय जाल्या आसता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजून आमच्या जिवितांत विविध रितीची आजापा केल्यात. जेजून आमच्या जिवितांत विविध रितीची विस्मिता केल्यात. जायते बरेपण केला. हे सर बरेपण ह्या घडये उगडा आसा काडया. सोम्या आमचे मुखार आसा. ताका आमी अर्घ दिवया. ताका आमी दिनवासया. एका गिता मुखांतर आमी सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ले सर उपकार आमी उगडासाक हाडन ताची आतां आमी स्तुती करया. बावुड्या सर्व आमी सोम्याक नावाड्या. संतोसाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुड्या. लोकानो तळयो पेटून रसनारक नावाड्या. एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया. कित्याक तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो पसनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया. सर्व आमी सोम्याक नावाड्या. संतोसाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुड्या. सर्व आमी सोम्याक नावाड्या. गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यानी आळया. उपकार आमी ताचो बावुड्या. उपकार आमी ताचो बावुड्या.
उपकार आमी ताचो बावुड्या हालेलुया 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 माग्या प्रत्येक तरान कागोदच्या तेसान भाग घेवन दैवी सकत आमी अनुभव कर म्हणया सतमंता देवा सर्वपिता बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने हृदय समावलो अवकाळ मर्यादान जन्मलो पाच पिलाता ताणे कष्ट सोसले ताका क्रुसार चढलो सामेलांतलो जीवन जालो सर्गार चढलो सर्वपिता देवाच्या उच्चार बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांची मुंजवी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता भक्तांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमका येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास चमका दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. उतर प्रायच्या आसा खंय भितर आसा उदक खंय पडना त्या स्वतर आसा ह्या कॅम्पस सभेत तुमी आसात तुमच्या खातीर आमी मागतले हांव आमचे नमान बरे करप्या बरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and stay for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे करप्या बरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and stay for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करप्या बरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and stay for the Jesus. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा प्रिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पानी पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आणि आमेन. आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या जेजू परिपूर्ण हांगा आसता जाण एकल्या भाव भयणां तुझ्या मुखार उबारता ऑनलायन ऑफलायन ताची गरजो तुझ्या मुखार उबारता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या आमच्या मागून सांगला सगळ्या पिढी असता तुझ्या मुखार उबारता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कठीण कर कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कठीण कर कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कर कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूट कठीण कर कश्टाच्या पशाव मारिफा आमचेरी सगळ्या संसाराची काकूट ससनाच्या कर बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्ण चौथा खंड मागता म्हणजे जेजू फलांच्या क्रेस्ट कन्व्हेन्शन आज जाल्या जाण शांती समाधान बेसांव आशिर्वादा कष्टांनी सकाळी ते तुमचे बसून आसा ह्या पावसाची जालारी तुझे बरोसो काकुती खातीर उलो मारते आसा दैवीक तेरसान भाग घेवन आसा जेजू तांच्या आदार पाव तुझी काकूत आमचेर वतय सोम्या म्हणून आमी तुका उलो मार म्हणटा
जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूळ कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूळ कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळ कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळ कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूळ कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूळ कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूळ कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन काकूळ कशा कर. पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळ कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कुडाने रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून मोगाळा जेजू आमचे येस तुझ्या मुखार उबारता हर एक ह्या जगांक बिस्पांक सगळ्या प्रत्येक तरान कष्ट जाल्यांक तुझ्या मुखार उबारता सगळ्या युवा जाणां तुझ्या मुखार उबारता येसू म्या जेजू आयचे सायले सगळ्या युवा जाणां तुझ्या दैवी सक्तेन बघ तुझ्या कृपेन बघ तुझ्या दैवी सक्तेन बघ अभिषेक कर आशीर्वादित कर जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळ कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कर. कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळ कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कर. कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कर. कडेन कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळ कडेन कर. कशा पशा मारिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कुंडली रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून मोगाळा इश्टा जेजू ह्या सगळो सकाळी तो येतो पण तुझ्या मुखार आमी रावल्या जेजू आमकां कोणाकी तूं खाली आतां धाडचो न्हय आमकां जणकला तुवें आशिर्वादीत केलाय बेस्तांवांनी बरलय पाडचे आमचे पैण आशिर्वादीत कर सर आमची मागणी जेजूक समर्पण दिवन ह्या साक्रामेंताच्या जेजूचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समी तयार करया ये द्यावोडा सक्रामेंता साष्टांगनामा कोरोया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्वा पावार्ताचे बळ देव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या अरसेता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमे नावाडता प्रार्थूया हे देवा विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलोय तुजी सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना मोगाचेनो साक्रामेंताचे बेसांव आमी स्वीकार करता आसतना आज प्रत्येक जावन भरगांवांत वावरतल्या हर एका भावा भयणीक जेजूक आमी समर्पण दिवया त्या साक्रामेंतांत असल्या जेजूची सगत ताची कृपा
परगांवांत काम करच्या आनी वावुरच्या आनी शिकच्या हर एकल्याचेर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. कैसर वसो सोदून बरी भलायकी तूं स्वयंच म्हजो सोमिया कोण कर म्हाका वेगी कैसर वसो सोदून करे जिवीत तूंच जीव आनी जिवन भर म्हाका पाय सर्गाक शाबी